ज्या मनशान ज्या गावान किंवा ज्या देशान आपल्या संस्कृतीची काच सोडली त्या मनशाचो त्या राज्याचो त्या गावचो ऱ्हास जाता अशा प्रकारचे आम्ही वाचनांक अनेक लक्षात घेतात. देशभर जेन्ना आम्ही फिरतात आम्ही ताजो वेगळो अनुभव घेतात आणि दर एक प्रत्येकाक ताजो अनुभव येताच येता. आणि तो अनुभव असो गोंय म्हणले की एक गोंयची सगळी प्रतिमा जी आसा न्ही ती एक वेगळ्या तरेन केल्ली आसा. कारण ताजी चूक आमची चूक ना, पण जवळजवळ 450 वर्सां आमचे गोंय हे पोर्तुगीजांच्या अधिपत्या खातीर उरलें आणि ते अधिपत्यावूच असले म्हणून असं नाही, म्हणजे पाश्चात्य संस्कृतीचो जो प्रभाव जो आसा न्ही आमचेर पडलो आणि देशभरांतल्या लोकांक अशें दिसता की गोंय म्हणल्यार जसं न्ही पाश्चात्य संस्कृतीचो एक पूर्णपणे तरी काबीज केल्लो आसा. आणि काय व्हायचे अशें म्हणलें वता की गोंय म्हळ्यार एक फॉरेन कंट्री सारखी भाग आसा अशा तरेचो संबंध जो आसा न्ही आमी जोडले वता. त्या वेळाचेर केन्ना तरी आमकां संताप येतात की आजही आमचे 70-80% जे गोंय आसा जे सुसंस्कार आसा सभ्य आसा ज्याने आजही आमची की देव देवस्थानां बाकी सगळें सांबाळलेलें आसा. आज म्हाका दिसता की आज हांगा उल्लेख करता म्हाका लक्षांत येता की पार आमी केरळा पर्यंत वता आसतना किंवा पार आमी मंगळूर की मेंगलोर वता आसतना ती लक्षांत येता की गोंयांतल्यान जे आसा न्ही की जवळजवळ 7 लाख लोक जे आसा न्ही की गोंय सोडून जे आसा न्ही केरळात पडले. आणि ताजे फाटीं कारण अशें गोंयची देव देवस्थानां आपली संस्कृती परंपरा या पोर्तुगीजांच्या जाचापासून जे आसा न्ही त्या बाटाबाटी पासून जे आसा न्ही ती संरक्षण सुरक्षीत दवरची. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ते केरळा मंगळूर आणि बाकी कर्नाटकाच्या भागात गेले. हातून लक्षात येता गोंयच्या लोकांनी कशा तरेन आमची संस्कृती परंपरा सांबाळली आसा हे अत्यंत बरें उदाहरण आसा.